की ओपोजिशन पार्टी आमची मिटिंगेक हें जालें ना म्हणून तुमकां अमित शा कडेन मिटिंगे व्हेलना म्हणून ताचेर तुमचें रिएक्शन कितें? CM आनी आपले डेलिगेशन, सरकारी डेलिगेशन देशाच्या गृहमंत्र्याक मेळून आयले. जालें कितें? म्हादयचे इश्यूचेर सगळें गोंय संतापलां की कर्नाटकाचो DPR सेंट्रल गव्हर्मेंटान परमिशन दिलें म्हणून. हांगाचे सगळ्यो स्थानीय संस्था म्हणजे पंचायती, म्युनिसिपालिटी आनी सगळ्यांनी रिजोल्युशन घेतलें. डिमांड कितें आशिल्लो? एक 1 पॉयंट डिमांड की हो DPR फाटल्यान घेवचो. आतां मुखेलमंत्री वचून गृहमंत्र्याक मेळून आयलो, DPR फाटल्यान घेतलो, घेवंक ना जाल्यार तुजें डबल इंजीन चलना. म्हळ्यार गोंयाक गोंयचे सेंट्रल गव्हर्मेंटाक पडूंकूच ना आनी तुमी तांकां सारकें कन्विन्स करूंक पावूंक ना. तुमी आमकां व्हरून कितें करपाचें? DPR फाटल्यान सरपाचो? DPR फाटल्यान जर विड्रॉ जर गव्हर्मेंट करना, सेंट्रल गव्हर्मेंट परमिशन ह्या DPRाक, जाल्यार सगळ्यांक म्हणून जाता की कांयच जावंक ना, फक्त टॅक्स पेयराचेर खुस्तार हे एक थंडेन दिल्ली ट्रीप मारून आयल्यात आनी कांयच करूं ना. सो CMान व्हडल्यो खबऱ्यो फिलॉसॉफी सांगच्यो न्ही, आमकां फकत एकूच पॉयंट सांगचो की DPRाक परमिशन सेंट्रल गव्हर्मेंटान दिलां कर्नाटकाक, तें विड्रॉ जालां काय कितें, आनी जर तें विड्रॉ जायना जाल्यार तुजें थंय कांयच चलना हें सिद्ध जाता.